राज्यांतल्या भाजप सरकाराक आयज 100 दीस पुराय जातात। हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत गोंयच्या लोकांकडेन संवाद साधतले। तशेंच ह्या 100 दिसांच्या कामगिरीचो अहवाल म्हळ्यारूच रिपोर्ट कार्ड लोकां मुखार सादर करतले। पर्वरी सचिवालयान दनपारच्या 12 वरांचेर ही कार्यावळ जातली। 10 मार्चाक जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेन वट्ट 20 सिटां जिखून राज्यांत भाजपा पक्ष जैतिवंत थारलो। ते उपरांत 3 अपक्ष आनी मोगोच्या 2 आमदारांनी भाजपाक तेंको दिल्ल्यान राज्यांत सेगीत तिसरे खेप भाजपान सरकार स्थापन केले। दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सेगीत दुसरे खेपे मुख्यमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो। तशेंच फाटल्या कार्यकाळान येवजिल्ले प्रकल्प येवजण्यो, उदरगतीची कामां आनी स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 हो मोहीम फुडें व्हरपाक नेटान सुरवात केली। 2022 सरकार स्थापन केल्ल्याक सावन आयज 100 दिसांच्या काळांत सरकारान केल्ल्या उदरगतीच्या कामांचो अहवाल मुख्यमंत्री पुस्तिकेच्या रुपान लोकां मुखार मांडटलो। तशेंच भाजपा केंद्र सरकारान येवन 8 वर्सां पुराय जाल्यात आनी ह्या 8 वर्सांत केंद्र सरकारान गोंयचे उदरगती खातीर केल्ली मदत तशेंच दिल्ले निधीची म्हायती हे पुस्तिके वरवीं लोकां मुखार मुख्यमंत्री सादर करतलो।